खंय तरी लिगल असल्याने आडोवंक येता तुम्ही. एक सेंटन्स बांदतलो जाल्यार येतात आडोवपाक येता इमिजिएटली. प्रायवेट प्रॉपर्टी असल्यार येता रावन. ही घरां जाताना तुम्ही खंय निरलेले? इतकी घरां 45 घरां जाय सर. कोण त्यो हांव आसलो न्हू सरपंच, आमी काडलेले आहा न्हू वर्सां. आनी 3 फाटी इलेक्ट जाला हांव. आनी अनअपोज सरपंच, अनअपोज बिनविरोध निवडून येयल्लो मनीस हांव. आयज जेन्ना हे मोडटात पळय तेजे कोण तरी येयले तुमकां विचारपाक आपल्याक मदत कर वो कितें तरी? मदत कर म्हणजे येयले म्हणटकीर हांवें धाडले MLA कडेन. निलकंठा कडेन धाडून दिले. MLA तो आमचो. MLA कडेन वचा म्हटलें. MLA विचारा MLA कितें करता ते. वोटिंगाक टायमार तुमी सांगता न्हू आमी कांय करूंक दिवचे ना तुमकां, मोडचे म्हणूंक दिवचे ना, कांय करूंक दिवचे ना. सगळ्यांक हें आहा होय वोटिंग आसा. वोटिंग आहा, सगळ्यांक वोटिंग आहा. 1500 वोटिंग आहा. हे वोटिंगाक लागूनच सगळे जाण. इतके आतां इलेक्शन जाता ते कितें वोटिंगाक लागूनच न्हू. आमदार येता तर हांगा इलेक्शनाच्या टायमार वोटिंगाक? आमदार येता सगळे कोण कोण आहा पळय इलेक्शनाक वगैरे रावतात पळय कॅन्डिडेट ते सगळे येतात. आणि ते येतात तेन्ना डायरेक्ट आमचे कडेन येना, ते म्हाजे कडेन येना. डायरेक्ट थंय ग्रुप करतात, ग्रुपार करतात आनी थंय मिटिंगी घेतात. तेंचे घरान चल्ले कितें कितें उलोवपाचें आसा तें उलयतात आनी चल्लेत भायले भायर. आमदारूय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टी? तुम्ही कोणाक ब्लेम करता हेचेर आतां? हांव ब्लेम आतां कोणाचेर करिना. हांव कोणाचेर ब्लेम ना MLAचेर करिना, कांय करिना. हांव ब्लेम करिना कोणाचेर. फक्त आतां कितें आहा पंचायतीचेर ब्लेम करपाचें कारण कितें म्हणजे पंचायतीन इतके वर्सां उगी रावलो कित्याक? पंचायत कित्याक उगी रावली? इतकी घरां जाय सर. 45 हाऊस जाय सर. कित्याक एक्शन घेवंक ना घरांचेर? पयलीं जर एक्शन घेता तुमी जाल्यार डिस्टर्ब जाता सगळे. आनी तेन्ना मागीर आमकां तो चान्स आसलो कित्याक गांवकारां कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट केल्ले जाताले बाबा तुमची कितें आयचे व्हॅल्यू मार्केट कितें आसा चल्ला तर तांकां ते लिगल करून दियात तुमी पयशे घेवन. हे करून जाताले. तेजे उपरांत तुमची एज अ टेनंट आनी एटर्नी उलोवप बीन जाला ह्या हेचेर? हेजेर आमचे उलोवप जावंक ना. हल्ली जाल्ली आतां उलोवप बेश्टे कितें बाबा तांकां लिगल करून दिया म्हणून तांकां खबर आहा न्हू डॅमोलेज केल्या म्हणून. डॅमोलेज केल्या म्हणटकीर हांवें सांगलेलें कितें तांकां अरे बाबा कितें जाता जाल्यार तुमी मातशें लिगल करून दियात. कितें आहा ते तुमचे पयशे घेयात. कितें तुमची मार्केट व्हॅल्युएशन आसा ते घेया आनी दिया तुमी गांवकारांनी. ही आमी ओपन सांगलेलें आहा. लाला की बेस्ती जेन्ना नांव पडलें तेन्ना तुमी कितें अपोज बीन केलो? कोणाचेर कंप्लेन बीन फायल केल्ली? ना करूंक हांवें. कांयच ना. ताका व्हॅल्यूच ना न्हू. फाल्यां कोणूय म्हणटलो लालागी बस्ती जावं आनी कितें बस्ती म्हणटलो म्हणून म्हाजें जावंक इम्पॉसिबल जावंक नजो ती. तुमची बस्ती आतां न्हय? म्हाजी बस्ती नांवच ना ती. बस्तीक वळखच ना आमी. फक्त अवचे तोडो अचीत वाडो अवचे तोडो थिवी. सो लोकांनी नाव दिलाय का तुम्ही दिवंक? हे लोकांनी दिवंक ना. मनोज परबान मनोज परब स्वता येवन हांगासर येतालो धमकी दितालो लोकांक कितें घरां मोडटा हे करतात ते करतात तुमचे तुमी भायले घांटी बिटी अशें करून तांकां धमकी दिवन वयतालो. तेणें नांव दिलें ती लालागी बस्ती. मेन म्हणजे हे लालाजी बस्तीच ना हांगासर. हांगा आहा ते अवचे तोडो. आतां एज अ टेनंट एटर्नी टेनंट तुमी आतां कितें तरी जे पुढाकार घेवन तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न कशें कितें करतले? हांव ते पुढाकार घेतलो कसो म्हणजे कोंकणी जातीक मेळोन. ओके. कोंकणी जागी मेळोन तेंचे कडेन उलोवन कितें बाबा तुमचें कशें कितें आहा गांवकारांचें कितें लिगल करपाचें आहा तें आमी करूंक तयार आहा.